जस्ट इमॅजिन. विसवा उपरांत तुमचे स्वागत इश्टानो. विसवा उपरांत तुमचे स्वागत इश्टानो. एका क्रिकेट टुर्नामेंटाक सांगेचो MLA सुभाष फळदेसाय चीफ गेस्ट म्हणून गेल्लो, पण क्रिकेट कॉमेंटेटर मैदानार पावलोच ना. तो मायनिंग चालू करात म्हणून धरणाक बसलेलो ते आझाद मैदानाचेर. तेणी गीण मारली. आता करतले कितें, कॉमेंटेटर तर जाय म्हणून ऑर्गनायझरांनी सुभाष फळदेसाय कितें सांगलें, आता बाबा एक तर तू मायनिंग स्टार्ट करपा आलाय जाल्यार तू कॉमेंट्री करपाक बस. फळदेसायन म्हटलें सेकंड ऑप्शन बरें आहा. सुभाष फळदेसायन तांकां स्पश्ट सांगलें, डी वाय हांव करता कॉमेंट्री. आणि अशी जाली क्रिकेट कॉमेंट्री आणि अशी जाली ती मॅच. बॅट्समॅन बॅटिंग करपाक तयार. सचिन तेंडुलकराच्या स्टायलीन बॅट धरून उबो आसा, पूण खरें सांगपाचें म्हटल्यार दोळ्यार लायट पडटकच ताका बॉल दिसना आणि बॉलर बाउंड्री लायनी कडच्यान धांवत येता. शोएब अख्तराचो फॅन सो दिसता. आणि हो बॉलर धावत आयलो, धावत 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 पावलो आणि हो तेणें बॉल घातलो बॅट्समॅनाक आणि बॅट घुंवडायलें बॅट्समॅनान आणि एक पॉवरफुल सिक्स. पण रिप्ले दाखोव नाकात, कारण सिक्स मारतना बॅट्समॅनाचे दोळे धांपलेले असले ते दिसतात. आणि हो दुसरो बॉल बॉलरान घालो. स्लो बॉल उडयलो बॅट्समॅना कडेन. बॅट्समॅनान केली प्लेड. पण हे कितें पळयता आमी, प्लेड केल्लो बॉल 4 रन्स. ताचे कारण मिड ऑफा वयलो फिल्डर सायडीक जिळींनी सुसू करपाक गेला, सो फिल्डार कोण नाशिल्ल्यान प्लेड केल्लो बॉल गेलो बाउंड्री पार और ये चौका. आणि खेळ रोमांचक वळणार पावलेलो आसा. लागसार आशिल्ल्या भाटयेनसून नव्या उर्राकाचो वास घमघमीत ग्रावंडार येयला. त्या कारणान बॅट्समॅन पटापट पटापट आउट जायत आसात. आणि लास्ट ओव्हर घालता टिमीचो मेन बॉलर फास्ट बॉलर. पण हेचे धोल अंदू इतले वाडना, त्या कारणान ताणें एम्पायराक पयलींच सांगलां की आपूण ह्या वर्सा स्पिन बॉलिंग करतलो, ताका धांवपाक जावचें ना. आनी हो लास्ट बॉल घालो. बॅट्समॅनान दोळे धांपून बॅट घुंवडायले. बॉल बॅटाक लागलो आणि ही सिक्स, पॉवरफुल सिक्स. तुकारामाच्या भाटान बॉल गेला तो सोदपाक कोणूच वचोंक तयार ना, कित्याक तुकारामाची उधारी हे सगळ्यांनी अजून फारीक करूंक ना. आणि ही इनिंग सांगात सोंपता. टोटल स्कोर जाला 270 फॉर 9 विकेट्स. आणि पाड पडो क्रिकेटीचे. म्हाका भाई आज काबार करता, कित्याक भाईन आल्तिनोर 11:30 आपयल्लो मिटींग घेवपाक. आणि एक जायसर हांव हांगा ग्रावंडार उबें करपता, कॉमेंट्री करता. जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, कार्नवाल, विवा कार्नवाल गोंयान व्हडा उमेदीन सेलिब्रेट केलो. पळय आमचो कार्नवाल. ह्या कार्नवालाक सायली भगत, तनुश्री दत्ता, नेहा धुपिया अश्यो नामांकीत हिरोइनी येयल्ल्यो. नेहा धुपियान गंगनम स्टायल करपाचो प्रयत्न केलो मदीं, पण तिका तो बरो जालो ना. ह्या सगळ्या हिरोइनीक पळोवन म्हाका एकूच गजाल मलान आयली, सरकारान कित्याक बेश्टो खर्च केलो हेंचेर. आमचे गोंयचे हिरोइनी ते गोंयचे हिरोइनी मरे, कित्याक रे खर्च. आमचे हे पळय मरे, कितें मोडप पळय मरे, कितें चलप पळय मरे. बेबी पळय तरी. आणि हो मडगांवचो कार्नवाल. म्हापशाच्या कार्नवालाक म्हाका अशें दिसलें की रशियन कॉन्सुलेट इन इंडिया मिस्टर पेट्रो चॅट्रोस्की तो बी आयला काय कितें. पूण मागीर हांवें बारीक पळयलें तेन्ना कळोन चुकलें, आरे हो तर आमचो आल्डोनचो आमदार ग्लेन टिकलो. म्हापसा कार्नवाल आणि फोंड्या कार्नवालाक म्हाका एक गजाल आवडूंक ना, ती म्हणजे ही. अरे ते बलून, ते बोमाडे अशेंच सोडून दिल्या वाऱ्यान वयर. कोणाचेर तकलेर बी पडत जाल्यार कितें जातलें. हे आमदारान तरी सांगूंक जाय न्हू हांकां की बाबा ते अशेंच बेश्टे सोडून दिनाका. ते आमदार कितें म्हणटा, लव मामलेदार, पडलेले पडले, आपणाक कितें पडलेले शिरोड्या वचून पडटले, फोंड्यान चडूच पडटले, आपणाक कितें पडला. आणि कुडचडच्या कार्नवालाक विज्युअल ऑफ द सेंच्युरी पळोवपाक मेळ्ळें. अशें दृश्य जे स्वप्नान सुद्दां पळोवपाक मेळपाना ह्या फुडें.
जस्ट इमॅजिन. बरे आता हे विज्युअल पळया. आता ही दाबोळी एअरपोर्टार कोणाचे तरी स्वागत करपाची जय्यत तयारी चल्ल्या पळया. ओ नरेंद्र मोदीचे स्वागत. आणि हांव समजलो फ्युचर प्रायम मिनिस्टर बी येता काय कितें, तेजे बी स्वागत करता काय कितें. विचारुया वास्कोच्याच एका रहिवाशाक हे सारकें काय म्हणून. ताराबाई आमकां सांग, नरेंद्र मोदीचे स्वागत करपाक येदो व्हडलो दबाजो, इतली गर्दी, रोमटा शेमेळ, गाडयो, सेक्युरिटी, तब्बल 4.5 करोड मोडले खंय मगो. कितें हे खर्च? सगळो लोकांचो पयसो वेस्ट केलो तेंच्यांनी कारण नासतना. तारा तुका सदांच सारकें सांगतलें, केन्नाच रॉंग सांगचें ना. म्हणून हांव वास्कोकारांक सांगता, वास्कोकारांक म्हजो एक एडवायस की सदांच बोल तारा रा बोल तारा रा. ह्या व्हॅलेंटायन्स डे दिसा म्हाका एक चली फारावलें. 2 दिसां भितर म्हाका खूब मोग जालो तेजेर. पूण आतां तें आनीक कोणा वांगडा गेलें म्हाका सोडून, एकटो तळमळपाक, मरपाक, झुरपाक. आनी हांव म्हाजें तुटलेलें काळीज घेवन हांव पळयता की कोण म्हाका समजायतलो, कोण म्हाजें कावन्सिलींग करतलो. मागीर म्हाका कळ्ळें की साश्टीचो लव गुरू चर्चिल आलेमांव असल्या केसींनी सामको एक्सपर्ट, तो खंय कावन्सिलींग बी बरें करता. म्हणून हांव मागीर तेज्या कडेन गेलो. जस्ट इमॅजिन. दिल टूटा है तो फिर से जुड़ नहीं पाएगा. दिल टूटा है तो फिर से जुड़ नहीं पाएगा. दर्द हद से बढ़ जाए तो गुंगा भी गाएगा. चर्चिल बाब म्हाका प्लीज वाचय. म्हाका व्हॅलेंटायन्स डे दिसा एक चली फारावले. आमचो मोग जालो. 2 दीस मोग चल्लो आनी आतां ते सोडून गेले म्हाका दुसऱ्या खातीर. ते पयशाच्या फाटल्यान गेले एका पयशाकार चल्या वांगडा. आनी आतां म्हाका जायना, हांव सामको हांव सोंपतलो. लव गुरू, साश्टीच्या लव गुरू, प्लीज हेल्प मी, म्हाका वाचय. 4 पांयान गोल चुकता, मनीस चुकलो काय ना. कितें उलयता. म्हाका सांग, पैसे पैसे व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाय मनी इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे काळजाक काय ना, काळजाक वालोड ना. वाय दॅट गर्ल वेंट विथ अदर बॉय फॉर मनी. वाय शी डिडंट लव मी. आय लव हर सो मच. हांव कितलो मोग केला तेका. सगळे पैसे ना, काळजा मोगा काय वालोड ना. सो फायनान्स इज अ होल अँड सोल. मानता तुझे, पण आय वॉज ड्रिमींग टू मॅरी हर. हांव काजार जावपाची स्वप्नां पळयतालो ते कडेन. तिंगा फायनान्स लागतात. फायनान्स लागतात तिंगा. जाणा हांव तेजे कडेन काजार जावपाची स्वप्नां पळयतालो आनी ते खातीर फायनान्स आहा. ते फायनान्स म्हजो बापूय करतलो, ते टेन्शन ना. पण आतां म्हाका तेजो खूब उगडास येता. लव गुरू, आय एम डायींग. म्हाका कितें जाता सारकी. लव रे लव. अरे आतां हांवें स्वामीन सांगलें तुका, तूं आतां जीव दी म्हणून तूं जीव दितलो. जीव कित्याक दितलो हांव जीव दितलो पण हांव मरचो ना. जीव कित्याक दितलो हांव. दुसरें कितें सोल्युशन सांग मरे चर्चिल बाब. तूं आतां येदो व्हडलो साश्टीचो लव गुरू म्हणून फामाद मरे तूं. हें कितें सोल्युशन दी मरे. चर्चिल म्हणटा कितें जालें मरे, सवाय पडला सगळ्यांक. खूंय कितें जालें चर्चिल. ते आहात न्हू, ते आहात न्हू. पायपा जाय चर्चिल, टांकयो जाय चर्चिल, सैरीगती करपा जाय चर्चिल, काजरांक चर्चिल, आनीक कितें चर्चिल, हें चर्चिल, तें चर्चिल, काजराक हॉल मेळना चर्चिल. सारकें मरे सांगलें तें. 200%, नॉट 1%. आतां म्हाका म्हाज्या डार्लिंगाचो उगडास येता. म्हाका सामकें म्हाजें काळीज रडटा तेज्या खातीर. खंय फूय आहा ते. तें खंय वचना. हांवें आयकलेलें फाटल्या दिसांनी फूय तुजें कितें लफडें जाल्लें खंय एका गर्लफ्रेंडा वांगडा तुज्या. खरें खरी खबर. त्या गर्लफ्रेंडान खंय तुका पब्लिकान खंय कितें कितें म्हणून इन्सल्ट केलो खंय. ही खरी खबर. वाय शी इज इन्सल्टींग. म्हाका राकोस पासून म्हणलो, राकोस केलो म्हाका. तूं आतां सोडलें मरे. आतां कशें चलता तुजें. हार्ट ब्रोकन. मुगे प्रश्न हांव तरी पळय आतां बरो सुसेगाद आहा. तुका दिसना हांव फ्रेश आसा म्हणून. दिसना तुका. मुगे सदां तोंड म्हणून हें आसतालें. हांव फ्रेश आहा, प्रॉब्लेम काय ना. आफ्टर ब्रेकअप तुका कशें दिसता आतां. म्हणजे आफ्टर ब्रेकअप तुवें फाटीं एक पयर फर्स्ट फंक्शन तुजें अटेंड केल्लेलें. सो तेन्ना कितें जालें. 2-3 हजार बायलो सारक्यो रेडी थिंगा. अरे आमळे इतू बायल कितें म्हाका हांव काय राकोस कोण काय पळोवपा येता थिंगा. वाव साम प्ले बॉय मरे. कावबॉय.
आतां म्हाका मातशी इन्स्पिरेशन मेळपाक लागल्या, आतां मातसो मातसो जाग्यार येता. पण म्हाका एक सांग, त्या चलयेन सारकें केलें, म्हाज्या 2 दीस मोग केलो, कितें कितें म्हाका सपनां दाखयलीं, आनी आतां ते दुसऱ्या चल्या वांगडा पळोवन गेले पयशां खातीर, म्हणजे पयशाकार चलो तो. मागीर कितें सारकें तें केलें काय म्हणटा तेणें. देव न्हिदलो ना, आमी न्हिदता. देव जागा एक दिसातले. पूण चर्चील त्याच्या सारकें लवर म्हाका मेळपाना रे आनीक. खरें सांगता, आतां जीव बसला तेजेर, मेळपाना आनीक तेच्या सारकें. मेळना तें मोप करून फायद कित्याक. पॉयंट सारको कावंटर पॉयंट. सो फाल्यांच्यान आतां हांव गर्ल्स हॉस्टेलाच्या भायर रावंड मारपाक सुरू करता. सो कितें कर, आय वॉन्ट युअर कार, युअर जॅकेट, युअर पॉकेट, युअर वॉलेट, युअर ATM कार्ड, युअर गॉगल्स, इन युअर पॉश कार. आय वॉन्ट एवरीथिंग. कितें म्हणटा, आय शूड हरी अप ना. She'll not hurry. She'll be study. येस चर्चिल बाब, येस, यू आर व्हेरी इन्स्पायरींग. हांव तूं जर म्हाका मेळोंक नासलो न्हू आयज, हांव काबार जावपाचो. हांव शेअरकार करता आसलो, काबार करता आसलो. चर्चिल बाब, तुवें म्हाका खूब इन्स्पिरेशनल आनी मोटिवेशनल हें सांगलां म्हाका. आतां हांव तशें करचो ना, हांव फुडें सरतलों. आनी म्हाका एकूच चर्चिल बाब, विथ युअर कायंड परमिशन, म्हाका त्या म्हाज्या गर्लफ्रेंडान जे सोडून गेला ताका कितें तरी सांगपाचें आसा. परमिशन आसा? थैंक यू वेरी मच. आयक, बंद बोतल में एक विस्की है तू, बंद बोतल में एक विस्की है तू, शिवराक जेवणाची एक भुसकी है तू, शक्ल से तो तू ऐश्वर्या राय है, पर क्या करे स्वभाव की बड़ी कुस्की है तू. सारखे यस. Just imagine. चर्चिल बाबान बी अशें आर्ट ऑफ गिविंग सारकेलें कितें स्टार्ट करपाक जाय. न्ही हांगा गिविंग म्हणजे चर्चिल न्हू, हांगा चर्चिल रिसिविंग, गिविंग आमी. इश्टानो, ह्याच बरोबर आमचो आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपयता. तुमकां कितें मेसेज बी दिवपाक जाय जाल्यार तुमी मेल करा ऑन features@prudentmedia.in. आनी जस्ट इमॅजिन पळोवंक विसरो नाका दर आयतारा 7:30 सुमार. तो पर्यंत मेळया नेक्स्ट वीक. तो पर्यंत बरे भशेन रावा. एन्जॉय युअर लायफ. गुड बाय. Just imagine.